आडपयचो आदलो सरपंच श्रीपाद नायक स्वतंत्र कारभार सांबाळपी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जालो म्हूण आडपय दुर्भाटच्या लोकांक उमेद जाल्या। श्रीपाद नायकाचो जाहीर सत्कार करून आडपयकारांनी खोस उक्तायली। गांवच्या लोकांनी भोवमान केलो म्हूण श्रीपाद नायकूय उमेदी जालो। केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हे मूळ आडपय गावचे। ते केंद्रीय मंत्री जाल्ल्यान आडपय, दुर्भाट आनी आगापूरच्या लोकांनी आयतारा श्रीपाद नायकाचो भोवमान केलो। भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या हस्तुकी हो भोवमान केलो। अशा पद्धतीने जात आहे की परमेश्वराची तुमच्या सगळ्यांची कृपा आसा। आज जे म्हाका प्राप्त झाले म्हयने मी तुमच्या सगळ्यांचे थोडे थोडे आशीर्वाद हे सगळे मेळ्ळात। त्या आशीर्वादातून ही सगळी गोष्टी मेळिल्ल्यो आसात आनी ताजे आशीर्वाद चड आसात ते आमी विसरूंक जायना। आनी म्हणून आज म्हाका आनंद इतल्या खातीर जाता की हांवें म्हणलें की जेन्ना मंत्रीपदाची शपथ घेतना जो आनंद जाल्लो तितलोच आनंद म्हाका तुमच्या सगळ्यांची आज जो गौरव केला तो आमकां कधी प्राप्त भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार आणि दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकारान श्रीपाद नायकाच्या वावराची तोखणाय केली। 4 फावटी खासदार म्हणून निवडून येवप आणि तोय बी पंच सरपंच अशें करून आमदार आनी एक स्टेप करीत वयर वचप हे ताणें दाखोवन दिला। आणि त्या खातीरूच गांवच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन मडकईकारांच्या वतीन आमी तुमचे ऋणी आसा की अशेंच योगदान तुम्ही जशें समाजाक दिलात तशें भारत देशाक दिता। पूण म्हजें सुदैवान अशें मानता की श्रीपाद नायक जेवण आयिल्लो आनी म्हणून एखादा उत्तर गोंयचो जर खासदार आसलो जाल्यार तो फोंडेकार आसा आनी म्हणून फोंडेकारांचेच पोट धरून एक फोंडेकार आयज लोकसभे भितर पावला असो म्हाका वाटता। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। गोंयांतलें दूद वाडचें म्हूण सरकारान खासा येवजण केल्या। दरेक म्हयन्याक शेतकारांक अर्थीक आदार जावचो म्हूण सरकाराचे यत्न चल्ल्यात। ते खातीर गोंयभर दूद ऑटोमॅटीक एकठांय करपाची मशिनां आशिल्लीं केंद्रां उगडपाची 2 कोटींची येवजण केल्या। दूद कितलें, ताची फॅट ग्रेड आनी ताचे पयशे हे मशीनूच थंयचे थंय थारायतलें। ते खातीर सगळ्या सोसायट्यांक कंप्युटर दितले। गोंयांत दुधाचें उत्पादन वाडचें म्हूण गोंय सरकारान खासा येवजण तयार केल्या। ह्या येवजणेची माहिती शेतकारांक दिवपा खातीर गोंयभर शेतकार मेळावे घेवप चालू आसा। शासनान इन्सेंटीव वाडयलो, फिडाचेर वाडयलो, दुधाचेर वाडयलो, पण प्रत्यक्षात ते मेळार पावना अशी समस्या आसा। त्यामुळे कित्याक लागून हें उरता, जेणे करून जो ह्या वेवसायांत आसा तो सुखी समाधानी जावचो, गोंय हे दुधाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावचें। आणि म्हणून तालुका शाळा असे मेळावे, शेतकऱ्यांचे मेळावे जे दूध पिकयतात, दूध तयार करतात, अशा शेतकऱ्यांचे मेळावे घेवपाची योजना आसा। पयलो मेळावो हो आमी पेडण्यान सुरू केल्लो आसा। गोंय दूध उत्पादक संघ शेतकारांचेर अन्याय करता अशें एका शेतकारान गोरवां सांबाळ मंत्र्याक सांगलें। जेन्ना संघ पयलो आमकां पेण वाडयतालो, 1 रुपया पेणीचेर वाडयतालो तेन्ना 50 पैसे संघ आमकां दितालो। आज संघान अशें केलां, म्हाका दिसता हालींच 3 रुपया वाडयल्यात दुधाचेर विक्रीचेर, पण खरेदी करता त्या रेटार 1 पैसो अजून वाडलेलो ना। शेतकारांक दर म्हयन्याक अर्थीक मजत मेळची म्हूण ऑटोमॅटीक मिल्क कलेक्शन सेंटरां चालू करतले अशें गोरवां सांबाळ खात्याचे मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगलें। हाच्या खातीर कॉम्प्युटरायज सिस्टीम करपाची आमी ठरयल्या आनी ताच्या खातीर ऑटोमॅटीक मिल्क कलेक्शन मशीन्स आमची घेवपाची योजना आसा। सरकारचे 2 कोटी हेका फंड प्रोविजन आसा। कॉम्प्युटरायज जर हे केले, बोटां मारून ते जशें दिले न्ही, तर तेणी टोटल करूनय हाडची मागीर गरज ना। पेडणेच्यान विनोद मेथर। दालगाद कोंकणी अकादेमी आनी फादर फ्रेडी जे डाकोस्ता ट्रस्टान आयतारा वेगवेगळ्या मळार बरेपैकी कामगिरी करतल्यांक गुलाब पुरस्कार दिले। बरेपैकी तियात्रीस म्हूण फ्लाटिल्डा डायस, शेतकार थॉमस फर्नांडीस, लेखक ग्वादालूप डायसाक पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान पुरस्कार भेटयले। ट्रस्टाचो अध्यक्ष फादर मान्युएल गोम्स, फादर कोसेसांव द सिल्व आनी बाकीचे मानेस्तूय आशिल्ले। पुरस्कार दिवचे पयलीं गोंयच्या निसर्ग आनी संस्कृतीक दायजाचेर खासा कार्यावळ जाली। गोंयकारांनी गोंय वाटावप काय उरिल्ल्यो 336 खणी वाटावंक प्राधान्य दिवप हे स्वता थारावचें म्हूण पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार उलयलो। हांव जेन्ना गाडी वापरता ती लोखंडाची आसा। हांव केन्नाच म्हणचो ना आमकां मायनिंग नाका म्हणून, पण मायनिंग जे आसा ते मायनिंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। आमकां खणी जाय, आमकां विकास जाय, आमकां सगळे गजाली जाय, पूण आमचे हे सगळे माणकुले गोंय आसा ते गोंयचे क्षेत्रफळ पळोवपाक जाय, एकंदर एरिया पळोवपाक जाय आनी ती पळोवनूच आमकां
आमी जास्तीत जास्त जर जंगल राखून दवरले जाल्यार आमी व्यवस्थित जगूंक शकता. गुलाब पुरस्कार जैतिवंताचे वतीन ग्वादालूप डायस उलयली. प्लातिल्दा बाईन तियात्र माची उखलून दवरली. थॉमस बाबान शेतकामत केलें आनी हांवें म्हजी पिशेपणां व्यक्त करूंक निबंध, कथा आनी कविता बरयल्यो. त्यो तुमकां आवडल्यो. हाचो पुरावो म्हणल्यार आज फादर फ्रेडी जे डेकोस्टा मेमोरियल ट्रस्टा वतीन आमकां भेटयल्ले पुरस्कार आनी आमचो केल्लो भोवमानान सत्कार. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.